दिव्यवाणी 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 मग भाव बहिणीनो बर्ड मायग्रेशन म्हणल्यान तुम्ही आयकालांगी ಕನ್ನಡಾಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಲಸೆ म्हण आयकालांगी पक्षिಗಳ वलसे म्हळ्यार बर्ड मायग्रेशन म्हळ्यार ही सुकणी म्हण जाती थंड हवा असल्या वेळार तिके ऊब हवा पळोवन ह्या थंडायेन तावन सुकोवंगाचेर बरो हवा आसल्या कडेन सोदून येतात. कठीण पावस येवच्या जाग्यार तावन तितके उणो पावस बरें ताका सोरो मेळच्या कडेन ती बरी करून येतात. तिके ह्यो थंडी पडटा आयस पडच्या जाग्यार तावन सुकणी उबोवन खंय आयस पडना ती ऊब आसा पळय थंडी जाग्यार तावन बरो हवा आसल्या कडेन ती सोदून थंड हवो सुकयतात ते आनी बरो जाय जाल्लो हव्या कडच्यान ते उबोवन येतात पैन करतात. मागीर कितें म्हळ्यार थंड गांवांनी आयस पडच्या जाग्यांनी खल्यान खाण मेळटा तांकां रानांनी परत दर्यार आयसत. ह्या थंडी गांवांनी तांकां खाण मेळनासल्या वेळार ती खाण सोदून गूड फूड सोदून पैन करून येतात. ते कितले किलोमिटर थोडी सुकणी कितले पयस येवटी उबरलीं वाऱ्यार उबलीं परतून देंवनात उबोवन एका गांवांत आनी येतात ती खाण सोदून येतात खाण सोदून येतात. एक गॉडवीट बर्ड म्हणटात गॉडवीट बर्ड तें 7,500 किलोमिटर येवटी उबरलें तें 7,500 किलोमिटर कांय कितले दीस उगता गी काल म्हणून 7,500 किलोमिटर तितले 7,500 किलोमिटर पयस उबोवन येता. आलास्काक सुरकेल उबरले आलास्कांत उबरले आयस पडटाना आलास्कांत उबरले ते न्यूझिलंडाक येता न्यूझिलंडाक उबोवन येता. कितलो वेळ काण येता कोणाक गोत्तू देखून पळय तशें. मागीर आनी एक आसा मोगाच्या न्हू आनी एक पळय एक हे सुकण्यांचें जालें ती एक थंडी सुकोवंक थंडी आसल्या गांवांनी आनी खाण मेळनासल्या वेळार खाण आनी बरो हवो सोदून एका गांवांतान आनी एका गांवाक उबोवन येता ताका वलसे म्हणटात बर्ड मायग्रेशन म्हणटात. मसली फीश मायग्रेशन आसा की फीश मायग्रेशनूय आसा. सलमन मळी मसली तुमी आयकल्या कोण ना गल्फांत आनी बरी मेळटा हांगा हांवें पळयल्ली ना ती बारी मोलाची मसली बारी मस्ती भलायकेक जाय जाली मसली ती कळली मात तिचें नांव काडलें सलमन फीश म्हण सलमन ती हार्टाच्या पिडेक बारी बरी हार्टाच्या पिडेक मागीर तकलेच्या पिडेक तकली स्ट्रोक जायनातल्या बरी तकलेक बारी बरी मागीर इन्फ्लामेशन म्हणटा हांव गांठी दुखी संद दुखी बोटां दुखी इन्फ्लामेशन म्हणटा हांव ताका तें बारी क्रिस्ताबाणा म्हणचें हांवें ताका त्या मसले क्रिस्ताबाणा म्हण तितली ती क्रिस्ताबानाक गेल्यार ती दुखूच ना तवली बरी तातूंत प्रोटीन मस्त आसा जाय जाल्लें प्रोटीन त्या मसलेंत येता. मागीर विटामीन डी आसा विटामीन बी आसा हें थायरॉयडाक आनी परत विटामीन डी गरजेचें नातल्यार थायरॉयड वोड जाता आनी परत. मागीर विटामीन बी आमकां मस्त गरजेचें विटामीन बी देखून भलायकेक बारी बरें सपोर्ट दिता. धराळ ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स ती बारी गरजेचीं ती तांतूं त्या मसलेंत आसात. देखून भलायकेक ही मसली बारी सपोर्ट करता तुजी आमची भलायकी आपले सपोर्ट करता ही मसली सलमान फीश बारी सपोर्ट करता भलायकेक. देखून ही हाडांक आमच्या हाडां पळय थोडी हाड दुखा हाड हें बश्यो पुडचें हाड ताका आनी पुरा ते क्रॅक आनी हाडांत हें नातल्या बरी ही मसली बारी बरी म्हणटात. हार्टाक बरी म्हणटात कित्याक म्हळ्यार ही सलमान मसली BP लोवर करता उणें करता BP हाय आयिल्ली नंबरां सकयल येतात ते सलमान फीश केल्यार. मागीर हार्टाक आनी बरें म्हळ्यार हार्ट एटॅक ब्लॉक जायनातल्या बरी हार्ट एटॅकान जायनातल्या बरी ते पाड कोलेस्ट्रॉल ट्रायग्लिसरायड्स म्हणटा आमी ते उणें करता पाड कोलेस्ट्रॉल उणें करता. मागीर काळजाची पिडा हार्ट डिजीज म्हणटा ती रिस्क उणें करता काळजाच्या अटॅकाचें रिस्क उणें करता. मागीर आनी कालें म्हळ्यार हार्ट स्ट्रोक जायनातल्या बरी हार्ट एटॅक स्ट्रोक जायनातल्या बरी तें हार्ट एटॅक रिड्यूस करता. मात तातूंत एंटी ऑक्सिडंट आसात एंटी ऑक्सिडंट म्हणटात म्हळ्यार आस्ट्राझायतीन म्हणलें तातूंत आसा सलमान मसलेंत आसा हें काळजाची पिडा उणें करता
मागीर ब्रेन ह्या मेंदाचें फंक्शन आसात पळय, मेंदाचें काम बारी बरें करता. तकली काम करचें बारी बरें, उडासाचें सकत येवंक बरें. कित्याक म्हळ्यार ओमेगा-3 फॅटी एसिड्स त्यो गरजेच्यो आमच्या ब्रेनाक, त्यो गरजेच्यो तातूंत भरल्यात. देखून मेंटल हेल्थ, तकलेची भलायकी बरी मेळटा. देखून राग, इमोशनल राग येवन सो बेंबें दिसचें, एंग्जायटी, हें मेंटल हेल्थ बारी बरें करता. हरगंट, गर्व आनी जाय जायत म्हणलें ते हरगंट आनी पुराव बारी उणें, त्या मेंटल हेल्थाक बारी बरें. ह्या मासलेचो एक गूण म्हळ्यार ते खालींग म्हळ्यार ही मासली आसल्या जाग्यार आपूण खंय जल्माल्ली पळय थंयच वचून दुसऱ्या मासलेक जल्म दिता. ही ह्या वय आपूण खंय जल्माल्ली कुळारांत येता, जल्माल्लो जागो कुळार. ती खंय आतां दर्यांत कितले पयस किलोमिटर आयल्या ती ल्हान मासली, ती उपयोन दर्यांत तिणें आसचें. दर्या जावन तिणें जल्मोवचें न्हंयत मस्त फातर आसलेल्या जाग्यार फातराच्या हिड्यांत वचून तिणें तांत्यान दवरून ती पिलांक काडून ती पिलां व्हड जाताना ती पुरा परतून दर्यांत वचून कितलीं वर्सां दर्यांत जियेतात. आनी दर्यांत जाल्या उपरांत परतून ती तांत्यान दवरूंक जिने तेप तेतान इतलीं हजारांनी तांत्यान दवरतात. ती तांत्यान दवरूंक ती येत्त न्हंयत खंय जल्माल्ली पळय थंयत येता. हें खंय मासली पळय एकडे तावन आनी एकडे मायग्रेट जाता. त्यात स्वातेक येता, दर्या तावन खंय हांवें तांत्या जल्माल्ली थंयत म्हज्या भुरग्यांक जल्म दिवंक कुळारांत ती येता. उपरांत ती खाल करता म्हळ्यार ती मासली तांत्या दवरून पिलांक काण जाल्ल्या उपरांत ती धाकटी मासली वाडोवन येताना परतून दर्याक फाटी येता. कितले 100 आनी किलोमिटर येता न्हू. आनी ते दर्याड थोडे फाटी उदक पडटाना वयरतान पडोवन उपयन दर्याक वचो सुलाब. आतां फाटीं तेणें वयर उडोवंक खोल करून कितली मासली वाटेर मरता म्हणना. आनी वांचून उरली मासली थंयत जाग्यार वचून तांत्यान दवरता. हें खोल तांकां कशें कळटा येदोडल्या दर्यांत ती इतल्या दर्यांत इतलीं वर्सां काडल्या उपरांत हांव फलाण्या जाग्यार जावन आयिल्ली, त्या फलाण्या जाग्यार वयची वाट इत्त म्हण तिका कशें कळटा, येत्त जाग्यार हांव जल्माल्लें म्हण कशें कळटा. सुकणीं ती थंड आसतना ती गांव मायगांव सोडटात आनी एकलो उपगांवाक खंय एक येतात ती सावथाक नॉर्थाक इस्टाक वेस्टाक येतात. मागीर 3 म्हयन्यांनी थंडाय वचून गीम येताना हांगा थंय तांच्या मायगांवांत फूल फळां पोटाक घट्ट मेळटाना आवो थंड वचून उण जाताना सक्कडी त्याच वाटेन फाटी येता. ती वाट कित्याक सुकाना तांकां, वाट कित्याक सुकाना. 7,500 किलोमिटर म्हणसर वाट खंय म्हण सुकाय जाली न्हय तांकां. कशींच येता दर्यांतल्यान आनी पुरा दर्यान वाट सुकाय जालें उदक तरी गी वाट सुकोवन खंय येता वसा जालें न्ही वसानांत. कशें तें कशें साबार मैलां पयन केल्यार वाट सुकना. कित्याक सुकणी मासली इतली मैलां पयन केल्यार वाटेचो त्या जाग्याचो उडास कसो दवरतात. हाका म्हणटात सैमीक गूण म्हणटात हे विज्ञानी. सैमीक गूण तांच्या सैमांत ही उडास दवरची, त्या जाग्याची उडास दवरची, तो जाग्याचो फॉर्मूल दवरची, वाटेचो फॉर्मूल पुरो तांच्या मतींत रेकॉर्ड जाता. ह्या अणभव काणून ती त्या सैमीक गुणान ती त्या जाग्याक फाटी वचून त्यात फलाण्या जाग्यार हे दिशा जाग्यार येदोडलो दर्यो वचून इतली मैलां वाडसून येदसो जागो ते एक माटें त्या हातूंत त्या ती जल्माल्ली एका न्हंयच्या तडीर एका माट्यान त्यात माट्या फातरांचेर वचून थंय तांच्या दोन जल्म दिता. हें कशें म्हळ्यार तांच्या सैमांत जे गूण आसा त्या सैमीक गुणा वरवीं ती मासली थंय येतात म्हूण. हो सैमीक गूण भारी मुख्य. मगच्यान आमी आदवेंत सुरू केला. आज आदवेंत सुरू करता वा आदवेंताचो पयलो आयतार. देखून क्रिस्मस 2025 क्रिस्मस 2025 आमी तयारी करून सुरू केलां. आदवेंताचो पयलो आयतार आनी आदवेंताचो काळ सुरू जाला आतां ह्या आयतार तावन. देखून हो आदवेंताचो काळ आमची खरी क्रिस्तांव जिणेक त्या खरी क्रिस्तांवच्या थळाक खरी क्रिस्तांवच्या जिणेच्या मुळाक आमी फाटी येवंक हो आदवेंताचो काळ उडास येता. कशी ती मासली जल्माल्या गांवा फाटी येता. सुकणीं हजारांनी किलोमिटर काणांनी सोदून गेल्लीं उणावो सोदून गेल्लीं त्या गांवाक परत मायगांव फाटी येतात गी हो आदवेंताचो काळ आमकां फाटी हाडटा. आमची क्रिस्ती जिणेच्या थळाक खरी क्रिस्ती जिणेच्या थळाक आमकां फाटी येवंक उलो दिता. हें जाणा आदवेंत जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक जेजूराय येता कर थायराय. येता जेजूराय कर थायराय. येता जेजूराय कर थायराय. येता जेजूराय कर थायराय. आयच्या वांजेलांत त्या दिसा म्हूण 2 फावटी आसा. त्या दिसा म्हूण 2 फावटी आसा.
त्या दिसा म्हळ्यार खंयच्या दिसा, दॅट डे म्हळ्यार वीच डे, कसलो दीस तो दीस कसलो गे म्हळ्यार तो दीस आमच्या निमाण्या जडतीसो. जेजू मायबे बरीत येतलो, आवर फायनल जजमेंट करतलो आनी आमकां ताची महिम्यान भरतलो. पयले फावटीन जेजू आयिल्लो चरित्र्यांत आयिल्लो. बेतलेमा म्हणल्या शहरान, बेतलेमाच्या गर्दाना गोट्यांत जेजू जल्मोन थंय व्हड जावन जेजून जेरुसलेमाच्या खालवारी दोंगरार आपलो सॅक्रिफीस भेटोवन, आपलो जीव भेटोवन, कुर्सार मरून कश्ट वळवळ्यांनी ताणें जीव दिवन जेजू पुनर्जीवन जावन आमकां सस्ताचें जिवीत दिल्लो जेजू. आतां जेजू हर एका दिसा येता. एक पयले फावटी चरित्रांत आयलो, आतां हर एका दिसा साक्रामेंताद्वारे आमचे थंय तो येता. आनी तशेंच देवाचे उतार वाचतना, आमी नियाळटना, मागणें करतना जेजू येता आमच्या काळजांत येता. आनी तिसरें जेजूचें पयलें चरित्रांत आयलो, दुसरें हर एका दिसा आमकां थंय येता आनी निमाणें आमची झडटी करून आमकां महिमेन भरूंक येता. ताचे महिमेवंत आमकां कावर करूंक तो निमाण्या दिसा वैभवान तो परतून आमची झडटी करूंक, आमकां महिमा दिवंक, आमकां महिमेन बरोवंक जेजू येता. महिमा दिवंक जेजू परत येता. देखून तो आमकां इल्ली सत्राय दिता, आमकां इल्लें वॉर्निंग दिता, सत्राय दिता. आनी त्या दिसाक आमकां ताच्या महिमा दिवच्या दिसाक तयार करा क्रिस्ताच्या येण्याक तयार करा आमी जेजू इल्लें वॉर्निंग दिता, आमकां इल्लें सत्राय दिता. तो आमी चिंतनांतल्या घडये येता देखून तयार करचें म्हणून. देखून तो येता म्हणून कळल्यार आमी तयार आसताले. तो येता म्हणून कळनातल्या वरी खंयच्या घडये, फोल्याण्या घडये खंयच्या घडये येता म्हणून ते चिंतनांतल्या घडये तो येता देखून चिंतनांतल्या घडयेत आमी तयार करूंक जेजूरा येता राय कर तयाराय. तो चिंतनांतल्या घडये येता राय कर तयाराय करची कशी. सुरवेर आमी आयकलें मोनजातींक सैमीक गूण, नॅचरल इन्स्टिंक्ट ते आसात. आनी हे तांचे सैमाचे गूण, सैम्यांत तांचे गूण आसात. ताकाच तांणी बचाव करूंक आनी त्यो सुकणी कितें येतात त्या थोंडायेंत आमी आयस जावन घट जावन मरण अशें बचाव करूंक, हे परिस्थितींतले बचाव करूंक ती पळोवन येतात. तांचे खाण जोमो करूंक, तांकां खाण जाय, उराजे जाल्यार थंडेंत खाण आनी ना, दूख खाण जोमो करूंक ती आनी एका गांवाक खाण मेळच्या गांवाक ती उबोवन पयन करून येतात, पयनारी जावन येतात. आपायतावन सुडकाक दवरूंक, डेंजर एवॉयड करूंक, डेंजर येतावन आपायतावन बचाव जावंक बारीस हे उपकारतात आनी बारीस उपकारता. हे सैमीक गूण देवान सुकण्याक आनी मात्रणी आमच्या सैमांत देवान आमकां सैमीक गूण दिल्यात की ना? सैमीक गूण दिल्यात. ह्या गुणा वरवीं ताणें कितें करचें आनी कितें एवॉयड करचें, वॉट टू डू आनी वॉट टू एवॉयड म्हणून आमकां कळटा. आमी कितें करचें, आमी कितें सुकोवचें, आमी कितें आडोवचें तें सगळें आमकां कळटा. कितें म्हळ्यार देवान आमच्या सैमांत एक तो गूण घाला, नॅचरल इन्स्टिंक्ट आमकां दिला. खंयचें आपायचे आतां इलेक्ट्रीक वायरां तें आपडिना आमी. कितें आपडिना? आमच्या सैमांत आपड नाका तो मरताय म्हणून आमच्या सैम सांगता तें सुकयता आमी सैमांत. हांगा खणी आसा जाल्यार आमी दिसा पळयल्या बांयत राती थोडे फावटी पडटा. हांव दिसा पळयल्या राती पळयल्या बांयत दिसा पडटा म्हणल्यार बरी. तशें देखून मोगाच्यान हे सैमांत सैमीक गूण आमकां देवान दिल्यात. वॉट टू डू आनी वॉट टू एवॉयड, कितें करचें कितें आडोवचें आमकां ते आमच्या सैमांत देवान घाल्यात ते गूण. ह्या सैमीक गुणा मुखांत्र मोनजाती तितले मात्र आमी करूंक जाता. मोनजाती कितलें करतात तितले मात्र सैमाचे गूण आल्यार तांकां काण सोदून येता, आमी काण सोदून वचयत. ती बरो हावो सोदून येता, आमी सोदून वचयत. हे सैमीक गुणा वरवीं. पूण आमकां देवाच्या सरक्यासांनी सोबायसो रचला. मोनजाती बरी मात्रणी ताच्याक वर्ते गूण आमकां आसात. आमकां आत्मीक जिणी आसा. आमची आत्मीक जिणी देवाचें सैम म्हळ्यार आमची आत्मीक जिणी. आमकां आत्मीक जिणी आसा, स्पिरिच्युअल लायफ आसा. स्पिरिच्युअल आमकां इन्स्टिंक्टात, स्पिरिच्युअल इन्स्टिंक्टा देवाक पळोवची आशा आमच्या त्या देवान घाल्या. देवाची खुशी करची, देवा दुखयनाच्या बरी आमचे थंय देवान ती एक थांक घाल्या.
ती थांक आमकां आसा. देवाक पसंद करची, देवाची खुशी करची, देवाक पळोवंक आशेवची, देवा थंय ध्यान करची, मागणी करची. आशा हर एका मनशाच्या सैमांत देवान घाल्या. ती आमी देवाची खुशी करनासतना उलटें करियेत आमी, पूण ती एक सखत आमच्या ती एक थांक देवा मोग करून, देवाचो संबंध आसा करून सर्गायेचें. देवाच्या काकुळटीन ती काकुळट बघून देवाच्या काकुळटीक हांवें रेस्पॉन्ड करन, देवाच्या काकुळटीन ताच्या कृपेन हांवें म्हजें सल्वासांव त्या देवान जेजून जोडून दिल्लें सल्वासांव तें हांवें स्विकार करन. देवाचें हेचें देवाक हांवें इन्कार करनासतना, देवाचो संबंध तुटयनासतना देवा लागीं संबंध आसा करची. थांक देवा लागीं संबंध आसा करची. एक थांक म्हाका देवान दिल्या. ती आत्मीक थांक जायचे जाल्यार हें नॅचरल इन्स्टिंक्ट मात्र पावना. देवाची एक विशेष कृपा म्हाका ताणें तो दिता. ह्यो आत्मीक संगती आमकां अती उंचुल्लें करूंक साध्य जाता. काल ह्या खाण जेवण मात्र न्ही सोदून मनजातीची थांक मात न्ही, ताच्या वरती अती उंचुल्लें जावं करूंक देवान आमकां रचलें आसता. आमकां आत्मीक संगती करची थांक देव आमकां दिता. पूण आमी अती उंचली आत्मीक जिणी जियेचे जाल्यार, अती उंचली आत्मीक जिणी जियेचे जाल्यार आत्मीक तयाराय करी जाय पडटा. अतली उंचली तुका उंचली आत्मीक जिणी मनजातींनी करनातल्या अती उंचुल्लें करूंक आमकां देवान रचलां. ते ताच्या सारक्याचो खबर जाता. ह्यो उंचुल्ल्यो संगती करी जाय जाल्यार आमी आत्मीक तयाराय करीचे, आत्मीक तयाराय करीचे. एक विशेष कृपेद्वारे ती आत्मीक तयाराय करूंक जाता. ह्या आद्वेंतांत आत्मीक तयाराय करचे करूंक एक विशेष कृपा देव आमकां दिता. त्या विशेष कृपेद्वारे देव ताकाच तो आमकां उगडापान करता. देव एक विशेष कृपा आमकां दिवन ताकाच तो आमकां उगडापान करता. आनी हें उगडापान जाताना आमकां त्या दिसाक तयाराय करूंक जाता. हें उगडापान जाताना देव ताकाच आमकां उगडटाना म्हाका त्या दिसा आयच्या वांजाल सांगता पळय, तो दीस येताना त्या दिसा दॅट डे, वेन दॅट डे कम्स, तो दीस येताना दॅट डे म्हळ्यार खंयचो दीस तो, आनी त्या दिसा म्हाकाच देवा म्हाकाच त्या दिसाक तयार करूंक कशें जावचें म्हणलें म्हाका समजोनी मेळटा, म्हाका कळीत जाता, म्हाका नॉलेज मेळटा. ह्या विशेष कृपेद्वारे देव ताका उगडटाना म्हाका कळटा हांवें तयारी कशी करची म्हूण. तयारी करचें म्हणलें म्हाका कळटा. एक दाखलो आमी एक निर्धार घेता पळय, एक दाखलो कणया आमी खंयचो एक निर्धार घेतना कितें करी जाय, कितें करिनाय आडय जाय, कितें करीचें, कितें चुकयचें म्हणल्यार आमकां स्पश्ट कळी जाता. आमी एक निर्धार कणयताना एक निर्धार एक घर बांदचें हे कोलोगी एक निर्धार कणयताना आमी बावडताच्या दिश्टीन पळयता हांव. आनी तातूंत देवाची खुशी जाल्यार हांवें म्हजें घर कशें बांदिचें, खंयच्यो वस्तू चायनाच्यो आनी हाडून पयसो पिठो करीचे गे. ह्या घरमांतलीं कितलीं गे आसात, इस्काल वचून थांगनातलीं कितलीं गे आसात, म्हजी दिश्ट तांच्या दिशेन गुंडेचे गे. ह्या म्हजे कडेन 12 करोडात म्हूण 12 करोडांचें हांवें घर बांदिचें गे. ह्या तांतले इल्लेशे उरण हांगाच्या गांवांत आसल्यो तूं बऱ्यो बेकी बऱ्यो वस्तू कोणान हांव बांदतां. मलेशियांत तूं बुड्डू जाय आनी चायनांत तूं गुड्डू डिश्शी जाय म्हणून पळोवच्याक आमी हांगाच्यान कालें हांव आसलें बरें काणून बऱ्या मोलाचें गट्ट घर बांदूंक जाता गे. देवाची खुशी आमी करून पळयता हांव त्या दाळा. दाखलो पळय आं, पयलो कुंभाराक देवाची विशेष कृपा दिवन देवान ताका तुगडा पॅक करतना तुका देवाची खुशी कितें म्हूण कळटा. आनी तुज्या बावडताच्या दृश्टीन म्हज्या भुरग्याचो पयलो कुंभार कितलो व्हडलो दाबाजो करीचे, दाबाजो कसलो आसा जे हांवें म्हज्या भुरग्याच्या कुंभाराक कितलो खर्च करीचे, कितलो खर्च म्हणलो निर्धार तुका कळटा. खोलो निर्धार कणें तें कळटा. खोलो दाबाजो पयल्या कुंभाराक मुंड्याच्या एका कलत्या रूपान आसच्या सोम्या काणून आमची आत्मीक आमी ग्रेस्तांवच्या बदलाक आमी जोडिल्ले पयशे पिठो करून रास पयशे पिठो करून व्हडलो दाबाव जोडून पयलो कुंभार व्हडल्यान कालेंगी म्हणल्यार बरी करता. आनी थंय दुंदू वेच्चा करी जाय करता आमी. त्या वेळार तुवें जिजो आत्म्याची तयारी केली जाल्यार पयशांचो विबाड करिनाय, पयशांचो बरो उपयोग करून गरजेवंतांक तूं पावताय.
ती सुकणी ती मसली तांकां कळटा कशी थंड हावो सुकयचे, कशें खाण आमी आरयचे, दस्तान करचें म्हणल्यार तांकां कळटा. तशेंच आमकांय देवाची खुशी कशी कावें खरीचे, देवाची खुशी अत्वीक जिणेक कशी वाडाचे, देवाची खुशी करून म्हजो बावार्थ कसो प्रकाश भरीत करचे, बावार्थाचो दिवो कसो पेटयचे. तेन्ना सोम्याच्या येण्याक तूं तयाराय करताय, सोम्याच्या येण्याक तूं बरें तयाराय करताय. कशी सोम्याच्या येण्याक ह्या वर्सा क्रिस्मस 2025 हांवें कसली तयाराय करचे म्हणल्यार तुका कळीत जाता. देवाची विशेष कृपा, सुपर नॅचरल इन्स्टिंक्ट, देवाचे विशेष कृपा तुजे भितर रिगता. तुजे भितर रिगोवन आमी करच्यो हर एक संगतीचो ताका संपूर्ण कंट्रोल देवाक दिता. देव कंट्रोल करता म्हणटा देवाची खुशी जावन येता. इतलो हांवें करशिजे पयल्या कुंभाराक, आज रोसाच्या कार्याक दुयेच्या इतलो मात्र हांवें करशिजे, आनी पुताच्या काजाराक इतलो करशिजे म्हणलें संपूर्ण तुका कळी जाता. तूं तुज्या पयशांचो कंट्रोल देवाक दिताय. तेदले ही तयाराय तुजी क्रिस्मसाक, ही तयाराय आमकां देव करूंक ह्यो आद्वेंताचो काल आमकां जगयता. जेजूचे 17 एका ताचो कंट्रोल म्हाका दी म्हज्या पयशांचेर म्हण. तेन्ना चिंतिनांतल्या घडये सोम्यान येताना तूं तयार रावताय, तूं तयार आसताय सोम्या स्विकार करूंक वेंग मारूंक, ताच्या महिमेन तुका भरूंक तूं तयार आसाय. देवाची खुशी सदांच हर एका निर्धारांनी तूं आसा गी तुज्या जिणेंत देवाची खुशी सदांच हर एका निर्धारांनी ताची खुशी, देवाची खुशी तुजे थंय आसा गे. आसा वय जाल्यार देवाक अर्गां दी. तूं सारक्या देवाच्या महिमेक तूं तयाराय करनासाय. तुजी आशा तुका त्या भुरग्यांनी इल्लेशें दान धर्म करचें म्हूण तुजी आशा गे. या तुजी आशा, डिझायर, लास्ट, कामा बिल आशा, वस्तूंची आशा, मोबायलांची आशा, वस्तुराची आशा जाल्यार देवाची खुशी जावं तुजी आशा, देवाची खुशी तुजी आशाचो कंट्रोल देवाची खुशी देवाच्या कंट्रोला दी. तुजी आशा देवाच्या कंट्रोला दी, तो तुका कंट्रोल करता. तुजे खरें तुवें करचें कामां फायदो उठोवंगी बागार देवाचो आनी हेरांचो सेवा करूंक. तुजें चिंताप पीस आनी जस्टीस गी तूं चिंताय, सगळो दीस चिंताय पीस आनी जस्टीस तूं चिंताय गी, शांती न्याय नीत तूं चिंताय गी. त्या दाळा तुजें चिंताप सारकें आसा. शांती हाडूंक, झगड्यान ती शांती हाडूंक, समाधान हाडूंक, अनीत आसलेले नीत हाडूंक तूं एक आदार दिताय जाल्यार देवाची खुशी जारी करताय. तूं आद्वेंताक तयाराय करताय म्हणल्यार लक्षण तें. देवाची खुशी करची, क्रिस्ताच्या येण्याक ताची महिमा जोडूंक तुजी आनी म्हजी तयाराय. जेजूची महिमा आमकां ताच्या महिमांत आमी सगळे इन्वॉल्व जावंक ही तयाराय आमी करची. देखून मोगाच्यानो जेजूच्या येण्याक तयाराय करया. हो जावन आसा आद्वेंताचो काल, बरी तयाराय. म्हजी खुशी, म्हजी आशा, म्हजें चिंताप तें क्रिस्मसाच्या वेळार क्रिस्मसाक तयाराय जाल्ल्यान जावं दी. क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय जावं दी. आनी तेदा जेजू पसंद जावन ताच्या कृपेंत आमकां नेटोवन दी. आमेन. दिव्यवाणी